हांव फाटलें कांय उलोवंक शकना कारण इट्स गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्यू प्रोसेस म्हणटा तशें. आतां खूब वेळा कितें जाता एफिशियन्सी काउंट्स. पयलीं मिनिस्टर्स किंवा आतां सी रेड्डी आसा ह्यो खुबश्यो गोश्टी हें करपाक तेजोय रोल आसा जो आतां आमी खुबशे टेंडर्स बाकीच्यो गोश्टी केल्यो पूण डिपार्टमेंट वॉज टोटली निग्लेक्टेड. डेटा इंटरप्रिटर LDC गरज नासतना घेतले. जेई आनी लायनमॅन जाय जे गरजेचे आसा ते घेवच ना. ही आनी येई जे डिपार्टमेंटांतलो मेन सोर्स ते प्रमोशन तें जालेंच ना. ह्यो गोश्टी म्हणजे कितें दाखोवन दिता म्हणजे डिपार्टमेंटाक कितें जाय तें पयलें करप न्हय. क्लार्क इम्पॉर्टंट काय जेई इम्पॉर्टंट आसता, एक लायनमॅन इम्पॉर्टंट काय तो डेटा इंटरप्रिटर इम्पॉर्टंट आसता. त्या खातीर जे जांक जाल्ले डिपार्टमेंटान त्यो गोश्टी जाल्योच ना. ह्यो सगळ्यो गोश्टी निग्लेक्टेड जाल्ल्यो सगळ्यो एडमिनिस्ट्रेटीव पार्ट ह्यो बाकीच्यो ल्हान ल्हान स्मॉल थिंग्स. त्याच ऑफिसरांक घेवन हांव काम करता. हेच ऑफिसर आशिल्ले सगळे. एक डिपार्टमेंटान हेल्दी अशें सिच्युएशन नाशिल्लें जे सगळ्यांक कोऑर्डिनेट करून हें करपाचें. जानेर-फेब्रुवारांत 3100 खासगी डिफॉल्टर कनेक्शनां खात्यान बंद केली. बिलिंग जाग्यार घाल्ल्यान खात्याची म्हयन्याची येणावळ 120 कोटी वयल्यान 160 कोटी मेरेन वाडल्या. कितल्योश्योच आमी अश्यो थेफ्ट केसीस आमी धरलेल्यो आसा. त्या शिवाय आमी जे कोण फारीकच करनासले जवळ जवळ 200 कोटी डिपार्टमेंटाक येवपाचे आसले. अश्यो कितल्योश्योच केसी आसा ज्या जाग्याचेर लायट चलता तांकां मिटरीच वचना, बिलांच वचना, म्हूण डिस्कनेक्टूय जायना. अश्यो कितल्योश्योच केसी आशिल्ल्यो. आमकां म्हयन्याक जवळ जवळ 120 कोटी येताले आनी ह्या 2 म्हयन्यांक आमी रेवन्यू डिस्कनेक्शन करून जवळ जवळ 157 कोटीचेर पाविल्लो आसा. जवळ जवळ 40 अरावंड 40 कोटी एडिशनल म्हयन्यांक आमी हें केल्लें आसा. 2 म्हयन्याचो रिपोर्ट. 1800 डिस्कनेक्शन्स केली. जानेवारीन एका म्हयन्यान 1800 आनी फेब्रुवारीन 1300. जस्ट इमेजीन करा कितके लोक लायटीचे पयशेच फारीक करनासतना रावताले हें करून. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. एक एनफोर्समेंट सेल नवें केल्लें आसा आतां आमी. जे एनफोर्समेंट सेल जे सगळे जे थेफ्ट जाता किंवा ज्या जाग्याचेर कोणी ट्रान्सफॉर्मर मागता आनी जो मिसयूज जाता जाल्यार हेजी सगळे ऑथेंटिसिटी पळयतले. रिलायन्स पावराक 350 कोटींचे लुकसाण भरपाये विशीं ट्रिब्युनलान दिल्ल्या निकालाक सरकार खंय सेशन्स कोर्टान आव्हान दितलो. ताका आमी ऑलरेडी चॅलेंज करपाक हें केल्लें आसा. डिस्ट्रिक्ट कोर्टान आमी आयज फाल्यां फायल जातलें हें करून. आतां केस आमी पयलीं आमकां केस फायल करपाक जाय आनीक फाल्यां खंय कोर्टान पर्यंत पावता खंय पर्यंत पावता आनी फाल्यां भरचेच पडलें जाल्यार डेफिनेटली आमकां इन्क्वायरी करचीच पडटली कारण इट्स अ ह्यूज अमावंट. 292 crores इज नॉट अ स्मॉल अमावंट. जर हे सगळे लॅप्सीस कितें आसले रायट फ्रॉम त्या टायमार एग्रीमेंट रिलायन्सा कडेन 99 जो केल्लो त्या टायमार कोण ऑफिसर असले कोणी एग्रीमेंट केल्लो आनी जर आमचे जर आंगार केस येयली जाल्यार ते आमकां इन्क्वायरी करची पडटली. अपारंपारीक उर्जा मळारूय गुंतवणूक करून सरकार ग्रीन पॉवर निर्मितीक उर्बा दिवंक सोदता. ताचे समाज कल्याण खात्याचे वावराचेरूय मडकयकार उलयलो. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस.